ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಪಳೇತ ಶಮ್ಗೆಲ್ ಸಕ್ಕಡ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ मेगेल प्रीतिपूर्वक नमस्कार. कानूनु बाहिर मळल शब्द तुम्ही सामान्य जाऊन ऐकून असताची. आमगेल देशाक एक संविधान म्हणस, एक कानून म्हणस, आम्ही त्या कानूना चौकट्टा भितेरीची असू का जाता त्या चुकली मोंजलारी ताक सांगिल तसलाय एक शिक्षा म्हणू असं त्या तुमचं कडांके गोतस. तशी आमगेल धर्म, आमगेले शास्त्र हाका एक कानून म्हणसवय, नियम म्हणसवय. तसले ह्या चुकलारी शिक्षा कोण दिवचे एक त्याविषयी दोन्हीचे आता कालू मस्त मुखार चला. आता मी इंटरनेट युगांत आसाची मस्त अपडेट जाल्याचे आमगेले जीवनशैलींत जाल्यारी आमके एक संस्कार म्हणस ते षोडश संस्कार जे आहेत विंगड विंगड शास्त्रांत एक नियम आसा. आमगेले वल्डिके मंत्रशा पुरो, मुंजी मंत्रशा पुरो, मालाधारण, कन्यादान, सप्तपदी एके मुंजीचे गायत्री उपदेश मंत्रशा पुरो तंतु मी अपडेट जावच्या जायना. मंत्र पूड कसा आशिल की आता त्याची आमगेल जीवनशैलींत आमी अपडेट जाल्ल्याची जाल्यार आमी त्या जीवनशैली वटूची हे संस्कार कशी व्हरून हाडचे. तिन्नीचे टेम्पलाचे ड्रेस कोड आता तुम्ही अर्था पळोवन आसताची मस्त देवस्थानांतू टेम्पल ड्रेस कोडाचे नियम एक बोर्डार घालचे तसले एक परिस्थिती आयला. कसल्याक ते निर्माण जाल्ले पुढे आम्ही देवस्थाना वचना आशिल्ले शिवाय वता आशिल्ले आता तसले नियम घालचे तसले परिस्थिती कसला आयल्या हे पुरे विशय आज आमी चर्चा करू. असं तशीच आमगे संस्कार म्हणटा वळी सांगले आमी आमगेले वल्लीक मुंजी एक आमगेले खंयचे घरांत एक परब जातना गम्मत म्हणाले खुशी केदनय आसूं का गम्मतेर कोर का फंक्शन जाल्यार संस्कारू हाका पुराय निर्लक्ष्य करून हाका दूर करून गम्मत मात्र इम्पॉर्टंट जाल्यार कसं जाता हे पुराय आयचे आमी एपिसोडांतू डिस्कस करू. आसाची हाजी नांव आमी दवरला धर्म बाहिर म्हणून सांगून. हे कार्यक्रमांतू दोग जाण मुख्य अतिथी आमगेलो आसाची. प्रथम जावन तुमकां गोत यूथ ऑफ GSBंतू आमगे लायफ म्हळ्यार एक प्रोग्रामांत मोटिवेशनल टॉक मस्त दिता आसता जाल्यार श्री रामकृष्णाश्रम बैलूर हाजे स्थापक अध्यक्ष जावन आशिल्ले सुमता नायक हांणी आमगेलो आसाची हांकां कार्यक्रमाक प्रीतिपूर्वक जावन स्वागत करतास. दोन्हीचे मुलकीचे आमगेले वेदमूर्ती रमानाथ भटमाम तुम सगळ्यांगे परिचय आसा हांकांय कार्यक्रमाक प्रीतीन स्वागत करतास. सुरवेक भटमाम तुमगेला निमगुका जाता कानूनु बाहिर म्हणून आमी त्या पोस्टरांतू तो बरयला धर्म बाहिर जाल्यार शिक्षे कसाने कोण दिवचे कानूनाक एक चौकट आसा संविधान नियम हे पुरे केला ताका एक न्यायालय म्हणस आमगेले शास्त्राकय एक संविधान एक नियम म्हूण आसवय कानून म्हूण आसवय म्हणून तुमगेले एक प्रथम जावन अशें प्रश्न मागीर ताजे बस फुडें भटमामान उत्तर दिवचे बस फुडें तुमकां एक डिस्प्लेंत एक नंबर दिसता. तुमकां कसले एक सजेशन आसा कसले क्वेश्चन आसा आमगेला विचार विनिमय करूं असं म्हणजे जाल्यार खंडीत तुमकां मुक्त जावन आशिल्ले अवकाश आसा. तुमी हाजे सदुपयोग करता वयरी तुमकां डिस्प्लेंत एक नंबर दिसता आसा खंडीत कॉल करून आमगेला तुमी उलयात सांगे बट सामान्य जावन पुराजनान ऐकला तसं एक श्लोक कसं नाही म्हणणार धर्म एव हतो हंती धर्मो रक्षति रक्षितः साधारण पुराजनाक गोत्त अशी धर्माक वापास आमी धर्माक कशें कोरका म्हणाल धर्म म्हणाले आमगेले आचरणाचे कळ्ळें तें आमी केन्ना आचरण करपाची तें आचरण केल्या निमित्ती धर्म कोण रक्षण करती तांकां तो धर्म रक्षण करता म्हणटा. युधिष्ठिर एक कडेन सांगता नापदामस्ति मर्यादा न निमित्तं न च कारणं धर्मस्तु उभयत यत्र उभयोः पापपुण्ययोः म्हणून आम्ही करची तसं चांग आणि वाईट कसं नसतं तेंची आमकां येवन धर्म येवन राबोवन आमकां जावंक जाय चांग दिता आमकां जावंक जाय आमी केलें तसं चांगाक चांग फल वायटाक वायट फल कोण दिवचें म्हणारी देवान न्ही कोण म्हळ्यार धर्मान तसल्या धर्माक कितलो व्हड एक व्हड उन्नत जावन अशें स्थान दवरलां म्हणटना आमी धर्म म्हणाल कसं नाही म्हणारे आमी आचरण करता तसले एक विशय तो आमी आचरण करचें तो तशी चोलका आमगेल मनाक सम न्हय म्हणून दिशी कसं नसता ते आमी करनाशिल्ले रावचे. आमगेल मनाक सम म्हणून दिसता आमगेल मना सम दिसले कुठला म्हण नाही चार जाणांक ताका संमती दिवका तेची धर्म म्हणचे आनी ताका विशेष आनी कसं अर्थ ना आमी करचे तसं खंयचेय कर्म चार जाणांक अनुमती दिवचेची धर्म तशें आचरण जाल्यार तोच धर्म म्हणून घेता. धर्माक वापास एक विंगड डिक्शनरी काडका म्हणून ना तशी तशी भटमामान सांगले आता धर्मो रक्षति रक्षितः म्हणून सांगलो
धर्म खंडित आम्ही सनातन धर्म म्हणून एकत्र घेवेत दोन्हीचे आमगेल कर्तव्य म्हणून घेतला बहुशः चुकी जायच ना आम्ही कर्तव्य आम्ही कोरकाशील कर्तव्य घेतली म्हणजे कर्तव्य आम करेक्शन करता माई ना सुमत माई तुम्ही कसं सांगता या विषय शिक्षा दिवची कोण म्हणून मागीर पळया त्याला आम्ही कोरचेशिल्या शास्त्राचे कर्तव्य कसं असं ते कसं म्हणून सांगता तुम्ही नमस्ते भट मॅम हे आम्ही आता डिस्कस करता आसा जी धर्माविषयी आम्ही हे पळोवच्या गेले हे सारी सृष्टी हे सगळे युनिवर्स कितले कितले कोटी कोटी ब्रह्मांड आसा तुम्ही कसं लेखतांची हे पुराय अशी चलता आसवा हाक पुराय मागशी एक डेफिनेट लॉ आसा एक प्रिंसिपल आसा एक कसन एक चूर एक परफेक्ट लॉ अँड ऑर्डर प्रत्येक चलता आसा तेन्ना आमी इतले इंटेलिजंट मनशांक आमकां एक लॉ ना हांवें सो ते प्रकृती भितरी म्हळ्यार प्रत्येक प्रकृती कसा एक्सपेक्ट करता आमगेला तुकून हे नेचर कसा एक्सपेक्ट करता आमगेला तुकून एवोल्युशन जीवाल एवोल्युशन आतां प्रकृतीचें एक्सपेक्टेशन सो इतले सारे ब्रह्मांडा मागशी एक लॉ आसा ताका रितम म्हण म्हणटाची ओम ह्रीम रितम म्हण सांगून ते रितम म्हणजे सारे ब्रह्मांडा मागशी एक चूर खंयचे प्लॅनेटा जो हेकड तेकड एक्सिडेंट कसं जायना परफेक्ट चलता आसता सो ते रितम म्हणटना तेचे लॉ ह्युमन लायफा येतना सोशल लॉ ताका धर्म म्हण म्हणटात आमी एक सोसायटींत आसाची एकला एक म्हळ्यार इवन दो वी लूक डिफरंट आमी एक एक्चुअली वी आर पार्ट ऑफ द होल ते ईश्वर अलंग आमी एक सेल आमगे बॉडीन तो कशी एक सेल दुखल्यार म्हाका दुखता की तशी त्या ईश्वरा प्रति अंगांग आमी सो हे प्रत्येकाक डेफिनेटली देर इज अ लॉ हाका आमी धर्म म्हणटाची तेच इंडिविज्युअल म्हाका येतना इंडिविज्युअल ते कर्म जाता ते कर्मा फल धर्म म्हणटना सोशल लॉ रितम म्हणटना ते कॉस्मिक लॉ म्हणटा सो हे प्रत्येक एक नेचरा भितरी वन ऑफ द इम्पॉर्टंट लॉ इज कॉज अँड एफेक्ट ॲक्शन अँड रिॲक्शन्स आर ऑपोजिट इक्वलंट अँड ऑपोजिट एक बॉल उडवून ते मारले म्हणून ते वापस येवन येता हांव तेका हांगा मारले म्हण जाल्यार वापस ट्युनीक फोर्क म्हणून ते वायब्रेशन वापस येवन येता एक फातर तुमी घाल्ले म्हण जाल्यार एक उदकांत ते वचून ते वापस तेचे सेंटरार येता हांव केल्ले कर्म ते कितले जाणां लागीं निपय कोणा लागीं तुकून निपय जाल्यार मिगेल ओन कॉन्शियन्स म्हण कसं आस पळय आनी ते देव म्हणून मिगेल अंतर्यामी म्हण कसं आसा साक्षी म्हण कसं आस पळय तांचो तुकून मात निपोवचें जायना करेक्ट तेन विना तृणमपि न चलति म्हळ्यार खंयचे एक आदेश नातिले हें पुरे कसले चल ना म्हण ताका एक म्हाका एक चलाय सुतले एक विंगड शक्ती आसा म्हणून चंद कोण सांगले आनी प्रकृती विशयी प्रकृती जो ब्रह्मांड जो आमी पुरे आतां मूर्ती रुपार आराधन करता आसाची ताजे बस फुडें आमी सक्कड प्रकृती आराधन जावन आशिल्ले पंचतत्वाक आराधन करून आशिल्ले ते एक सुंदर जावन आशिल्ले विशय सांगले आनी बट मम आमगेला ते एक शास्त्रान सांगतना आतां एक उदाहरण एक हांव सांगचें मस्त कडत गरुड पुराण म्हणलें शतापराध म्हणलें आनी तें पुरे कशें म्हळ्यार नियमा मणकेची हें चुकल्यार कसां ना आतां गरुड पुराणाक एग्जाम्पल हांव सांगचें उदाहरण गरुड पुराणाक आमकां आमगे पाप केलें म्हणजे जाल्यार कसं जाता ताका एक उदाहरण स्वल्प उदाहरण दिवेत की तुमी म्हळ्यार शिक्षेक हांव कानून आनी तो शिक्षेक अमकी शिक्षा म्हणून अमके चुकली म्हणजे जाल्यार चौकट्टात भायर येयली म्हणजे जाल्यार तशें आमगे शास्त्रांत तूं केला उल्लेख तुमी कोरेत की शास्त्रांत गरुड पुराणांत विस्तार जावन सांगिल्लो गरुड पुराण आसूचे मनुष्याल कर्माचे संबंध जावन सांगता सर विशय म्हणटना ताजे कडे अध्यायान सांगता कोणाले आमी चोरला म्हणून जाल्यार अनेक जल्म आमी माजर जाताची उज्जांत उज्जान पायान उज्जांत खेळ्ळे म्हणून जाल्यार ओतिक्यात जाता उद्दाक दान करणं म्हणून जाल्यार कायळ जाता अशी प्रत्येक मस्त ते विशय सांगला प्रत्येकाक सांगिल्लो आसा कोणाले द्रव्य चोरले म्हणून जाल्यार मुखावेल जन्मांत नीच जातींत धनहीन जावन जन्म एक ते असो ते आतां मुखारच्या जन्मात जन्म आनी कसं म्हळ्यार एक कानून म्हणाले खंयचे रुपार आमगेले शास्त्रांत आसा म्हळ्यार आखी संविधान आमकां कशी आसा की तशीच एक निर्णय सिंधुकी धर्म सिंधुकी एक कानून चौकट म्हूण आसा की आमगेल्या शास्त्राक कानून चौकट म्हळ्यार आतां आज हांव केलो तसो पापाक ताका अमकेत तसो म्हळ्यार शिक्षा म्हणान तशी कसली आमगेलान तो दिसना तशी कसली आमगेलान दिसना जाल्यार ते सांगता ना नापदामस्ते मर्यादा न निमित्तम न च कारणम खंयचे एक मनशाक वायट म्हणून येवचें ताका निमित्त आनी कारण ना ते खंयचेय ना आपदाक खंयचेय निमित्त ना कारण ना कितलो चांग मनीस म्हूण असो ताका कसले
तोंदर जल्म म्हणजे ताका निमित्त येना ताका कारण येना कारण कसं येना तो चांग मनीस जाल्यार ताका ते चलवे म्हणून आमी केलो पण आमी सांगताची धर्मस्तु विभजत यत्र उभयो पापपुण्ययोः धृतराष्ट्राक ह्या विषयात अत्यंत सुंदर उदाहरण कसं म्हणा धृतराष्ट्राला धृतराष्ट्र कृष्णाला निमित्त 108 मिगेल 100 चेडू तू मारले ना एकल्यापणी सोडेशील ना तुवें मग तेन्ना क्रिस्तू सांगता फुडल्या जल्मांत तुवें म्हळ्यार कितले जल्म फुडले न्हय कितले जल्मा फुडें तुवें 100 पक्षी पिल्लां तूं मारला ताजी तुका पाप म्हळ्यार ताजी दोश कसो नासा ते तुका वापस दिवका जाल्यार ताज्या पेक्षा फुडें तूं कितली पुण्य कर्म केला त्या पुण्य कर्मांनी तुका इतलो जल्मांत तुका दिवचें जायना कित्याक म्हळ्यार तुगेले ते पापाचे आघात जाता म्हणटात ते बोर नेवका तुका ताजे नंतर तुका दिवका जालें खंयचे वेळार दिवका तें म्हाका गोतस खंयचे वेळार तुका तें अनुभविसुका तें म्हाका गोतस तेन्ना हांव दिता आनी कशें दिवका तें म्हाका गोतस हांव तेन्ना दिता मग हें धृतराष्ट्राक कृष्णान सांगचें म्हळ्यार 100 जाणांक तो म्हळ्यार कृष्णाल कारणा निमित्त दुर्योधना तेंगेले हत जाले म्हणटना दुर्योधनाक धृतराष्ट्राक निमिरल तेन्ना ताणें सांगचें तूं 100 पिल्लांक मारलेले पक्षीची गी खंयची गी ते सांगता जिवाक जीवहत्या केला तुवें 100 सर आता चढती आता तुम्ही सांगचे कसं म्हणणारी आमगेल धर्मांतू शास्त्रांतू जन्मांतरा विषय असं आता मी पाप केला मुखारचे जन्म कसं नाही म्हणून चढती जाऊन तशी सांगला ओके आता प्रॅक्टिकल जाऊन आता मी मस्त सोशल मीडियान पुरा पळयता कर्मा रिटर्न्स म्हणून सांगून म्हळ्यार आमी आत्ता केलें म्हणजे आम खंडीत ते रिटर्न येताचीच म्हणून ह्याच्या जन्मा विशयी हांव तुमकां आनी मुचात बट म्हाका सांगलें नेक्स्ट जन्मा विशयी तसले कर्मा रिटर्न्स म्हळ्यार ताची कसं डेफिनेशन आणि तुम्ही कशी त्या एक एनालिसिस करताची नाही हांव वॉट आय हॅव अंडरस्टूड इज कर्म म्हणलेले आता एक तू खंयचे फोर्सार करता म्हण सांगून ते कर्म आता बट मामान सांगले ते कितले कीची जन्मा नंतर तांकां मेळ्ळे म्हण सांगून बट कॉज अँड एफेक्ट हांव पळयला री ते खंयचे फोर्सार उडयला ते फोर्साक समजावन ते वापस ते बुमरँग तू खंयचे फोर्सार उडयला ते फोर्सार ते वापस येतना ते इगो असं म्हण जाल्यार ते हेच जन्मान तू मेळटा म्हूण सांगू जायना आमकां ते फिक्सड डेपॉसिटा दवरला वरके वॉट आय हॅव अंडरस्टूड फ्रॉम मिगेल गुरुला तुकून तुमी 5 वर्साक 10 वर्साक 15 वर्साक अशी फिक्सड डेपॉसिटार दवरतांची ते मॅच्युरिटी येता ते आमी संचित म्हूण कसं म्हणटा की प्रारब्ध कर्म म्हूण म्हणटा की संचित म्हूण म्हणटा की आगामी म्हूण सांगून कसं म्हणटा पळय ते फिक्सड डेपॉसिटा दवरचे ते फिक्सड डेपॉसिटा दवरलेले त्या येतना तुमी खंयचे फॉर्मारी खंयी कशी जावन असो ते इगो सोडून येता ते म्हळ्यार इगो अशें ते हांव म्हण सांगून ते कंटिन्यू जाता आसता बॉडी मात्र चेंज जाता आसता ताका एक ऑप्शन कसं म्हळ्यार इगो डिसॉल्व करचे म्हळ्यार रियलायझेशन ऑफ द सेल्फ ಪಾಪದ ಕೂಡ ತುಂಬುದು म्हणून ಕನ್ನಡಾन एक शब्द ह्याची जन्मांत आमगेले एक पापाचे एक लेवल त्या दांटोलो म्हणजे कुठले तेही स्टार्ट जाता ते हे जन्मा म्हण सांगू जायना बट पळय कसने जाल्यार बट माम आमगेले एक आत्म म्हणलेले एक हे जन्मा केल्ले जाल्यार समेत ते एक गिल्ट आमकां फॉर्म जाता आसता ते एक एक्सपिरियन्स आमगे लायफाचे ते तुमकां स्वप्नांत येता स्वप्न एक आमगेले डेफिनेट आमगेले एक एक्झिस्टन्साचे एक टायम ते 8 घंटे आमी न्हिदोवचे आमी चूक केल्लारी आमी वायट केल्लारी एक आमगेले साक्षी आसा आमगेले कॉन्शियन्स म्हूण कसं आसा पळय ते आमकां कॉन्स्टंट आमकां सांगता आसता आमी कितले हे दुर्चंद कोण उरलो वंची बट ते भितर ते गिल्ट जावन तेका तशीच ते कर्माशया भितर तशीच आमकां ते वापस एक आनंदारी मिनींगफुल पर्पजफुल एक लायफ लीड करूं ते खंडीत आसोना कडेरी कसो गोतस एक असुराले जाती जास्तांची तांकां पाप पुण्य कसं नेना तसं जनाक आमकां कसं नाही करूं जायना बट थोडे पुणी इंटलेक्च्युअल अंडरस्टँडींग आसा थोडे पुणी एक हृदय म्हळ्यार की इवॉल्व जाल्ला तांकां खंडित ते एक्सपिरियन्स जाता कडेन टू आसुरी आशिल्ले जनाक नेचर आशिल्ले जनाक ते देवाना दिवका ताका शिक्षक असं म्हणून सांगून भितर एक पाप प्रज्ञाता ओके फर्स्ट आमगेलो कॉलर आसाची बेंगलोरांतल्यान ज्योती पै म्हणून आमगेलो आसाची नमस्कार नमस्कार उलयच मागीर एक सिंपल क्वेश्चन ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡಾನ್ ಉಲಯತ್ವಾ आयकपडटा उलयच मागीर एक सिंपल क्वेश्चन आमी धर्म म्हणून पुराय आमी उलयताची म्हळ्यार भजन या पुढे गुड व्हॅल्यूज जाता पुरे बट रियल लायफान तो आमी आमच्या चेडवांक कशी आमी शिकत आसाची म्हळ्यार हड्डाची युनिटी ना घरांचो मागेर उलोवच्याक या ना रिती ना आनी म्हळ्यार कशी धर्म म्हळ्यार ओन्ली
आमगेल्या भगवद्गीताच्या या प्रतिकल्यार मार्क्स कूडकी और आते कसने गोत ना बट द वे ऑफ लाइफ गोत एक मनशाक सो विच इज मोर इम्पॉर्टंट यू नो हे तू आता तुम्ही आता अभिप्राय सांगची मला धर्म ओटूची मौल्ययुत शिक्षण देऊ का म्हणून तुमगेला अभिप्राय वा मेगेला अभिप्राय आणि एक मला रे पुरागन इम्पॉर्टन्स टाका दिता का ते चरडाक एक स्तोत्र श्लोक प्रगत असलारी भारी लायक बट द सेम चरडाक एक व्हॅल्यूज दिवचे कित इम्पॉर्टंट अलॉंग विथ दॅट करेक्ट तुमगेला चंद एक अभिप्राय ते कसले क्वेश्चन असवा तुमगेला त्यांनी निमगुचे कळलं तंगेल कसं म्हणाले घरकडे धर्म आम्ही शिकयताची शास्त्र शिकयता पुरे ओके बट एक जीवनांतू एक सेल्फ व्यक्तित्व विकसनाक ಕೆಲವು ಮೌಲ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಜಾವಕ असता त्यावे इम्पॉर्टंट म्हणून तानी सांगचे समजावा आपण नुसतं शालो जाला म्हळ्यार पुरो जण तंतू म्हळ्यार पेरेंट्स वेटे कॉन्संट्रेट करताची म्हळ्यार मेगा चढू स्तोत्र श्लोक सांगता या पुरे बी बट द रियल मीनिंग कोणे इन डेप्थ कोणे वचना कसं मीनिंग करेक्ट तुमगे सांगची पॉइंट अर्थ जाला सांगची पॉइंट अर्थ जाला त्या विषयावर उलयता आम्ही धन्यवाद कॉल केला तुमका थँक्यू सांगितले त्यांनी तुम्ही कशी अर्थ कोण घेतले वय त्यांनी म्हणजे आता घरान तूची मालगडे सम चलना म्हण जाल्यारी तांक ते चेडो अंक कश जाता म्हण सांगून इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आय फील म्हळ्यार आमगे लायफ एलोन कॅन चेंज लायफ आता कोणी आम्ही कितले उपदेश दी चेडवांक तांणी भारी सूक्ष्म तांची चेडवां आम्ही सम चलनी म्हण जाल्यारी चेडो बिलकुल आम्ही कितले तांकां उपदेश दिला रे कितले भगवद्गीता सांग कितले पुराण सांग कितले उपनिषद सांग बट आम्ही चुकून चल्ले म्हण जाल्यार खंडित चेडवां तेच शिकता आसतांची म्हळ्यार लायफ चेडवान पळोवन शिकचे लायफ सो आम्ही पेरेंट्सान कोण मालगड आसा की ते घरकडे आम्ही ट्रेंड सेटर्स तेच आम्ही केन्नाय संप्रदाय म्हणटना कोण मालगड आसा की आम्ही वी आर द ट्रेंड सेटर्स आम्ही चुकली म्हण जाल्यार ते एक ताका महती बी नासती ते ताका आमकां माफ नांती ना सो आम्ही केन्नाय ते कोणके एक पटी मेगेला सांगले घरकडे चेडूं चिकन खातांची ते चिकन खावची चुकी बाय म्हण सांगून ताकाची स्वामीजीन म्हणलें अम्मा ते फस्ट कोण ते चेडराल तोंडारी ते सान आसतना ते चेडराल तोंडार चिकन घालून दिलेलें कोणे ते चेडा ಗೊತ್ತಿशिಲ್ವಾ फस्ट टाइम खाताना ते चेडा कोण घालून दिलेले तांगेल चौकी ट्रेंड सेटर तांनी सो मालगड मनशान एक पटी चेडू जातरी घरकडे टीव्ही कसं पळोवका कसं हे तुम्ही पळोवका एपिसोड खंयचे तुम्ही सोशल मिडिया कशी उरलोका कसं गॉसिप करका कोणाल विषयी कशी उलोवका घरकडे मालगड्याला कशी बिहेव करका हे पुराय तुम्ही करनी म्हण जाल्यार सफर जेवचे खंडित चेडवान सो द होल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द पेरेंट्स एक्चुअली ते चेडवान पेरेंट्स पळोनो चेडवान शिकचे आणि पेरेंट्सान सुरवेक उदाहरण तुम्ही आता सना चेडू असताना त्या रडणे रबोका म्हण सांगून तुम्ही मोबाईल दिवचे सुरू करताची आणि एक दिवस मोबाईल कशी सोडोवचे म्हण तुमकां ते सोडोवचे कष्ट जाता एक सन्ना उदाहरण बट मग तुम्ही कशी सांगू का माया निमगेल कसं म्हणारे धर्म म्हणारे भगवद्गीता शिकोवचे श्लोक शिकोवचे म्हणाल कसं गेलं तशी उलय म्हणाल ती त्यांची शिकोवच धर्म म्हणाले एक जीवन शैली आम्ही चलचित असेल तसं संस्कार प्रत्येक दीस दाखवून रात्रीपर्यंत चलचित असेल एक आम्ही शिक्षण कसं असतं तसं धर्म ओटूच तुम्ही आता मौल्ययुत शिक्षण मिळता म्हणून श्लोक भगवद्गीता या पुरा ताक त्या जीवन करची कशी म्हणा ताक एक पाठ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತಾವೇ एक अंग ओके अनेक हुबळी तुला नमगे लोट कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार उलयाची हॅलो उलयाची ऐकता उलयाची लाईनर असावा उलयाची ऐकता क्वेश्चन निमगुचकी ऋषिकेश हॅलो उलयाची ऐकता हा आम्ही हुबळीच्यान उलोवचे म्हणून म्हाका म्हळ्यार हे सुतक फॉलो करता म्हणटा की आता आमी खंयची परगांवान तूं कोणची आमी वच नाशिल्ले आसत की कितली दिवस वर्स दुखून पळयली आमी तांकां जाल्यार तांणी कोणाली गेल्ल्यार सांगितले नावे जाल्ल्यार आमी सुतक म्हणून हें करता पक्कन तितले दूर आसून आमकां कसं एक लग्ना तयार की कसं नाही केल्ली उरता आमी त्यात फॉलो करनी जाल्यार आमकां कसं त्रास जायना एक शिक्षा आणि कसं खातीर सुतक फॉलो करता म्हणून ओके तुमगे सुतका विशीं प्रश्न सुतका विषयी डिटेल जानो प्रोग्राम केला मागीर जाल्यार तुमी निमगिला लायका वापस बटमा मला निमिता धन्यवाद तुमकां कॉल केला लायक सुतका विषयी सनाची हाजी विषयी डिटेल प्रोग्राम केला तांगेल कसं म्हळ्यार एक आमकां गोत्त नातिला मरण की जनन जल्म जाल्यार आम सुतक काडका कोण म्हणून गोत्त नातले
दोन्हीचे सुतका अंतू आम्ही गोत्त असून की गोत नाशील की चुकून पडला रे तक शिक्षक असा ಗೊತ್ನಾ ಅशी ಚುಕ್ಕೊಂಡು ಪಳ್ಳಾಡ ತಕ್ಕ ಸರಿ ನಮ್ಮಳೆ ಗೊತ್ನಾ ನಮ್ಗೆ ಸೂತಕ ಗೊತ್ನಾ त्या विषयी ತಂತು ह्या ना सूतक कशी म्हणणारी सूतका घरकडच्यानं तागे कुटुंबाच्या संका आत्ता कसं झाला म्हणणारे व्हॉट्सअपार घालचे अनेकार घालचे कोणागी सांगचे केदन गेल्ला म्हणून गोतना केदन जल्ला म्हणून गोतना असं नंतर बरोबर आम्ही सूतक काढचे अर्थू ना म्हणून म्हाका दिसता दोन्हीच कसं म्हणणारी परगावा परदेश असं आमकन तांक कसं नाही कोणगी सांगला कोणगी तरी असेल कोणगीला आखी पुरा मस्त मी एक प्रामुख्यत देऊ का म्हणून ना म्हणून मी गेला अभिप्राय ओके त्या सूतका विषय काढले म्हणजे री मस्त डिटेल जेवण विषय असतात तो कंटिन्यू येता होता ह्याचे प्रश्न कंटिन्यू जाता म्हाका एक या सूतका विषयी सांगू असं नमस्ते सूतक म्हणारी म्हाका पण आम्ही कसं शिकली म्हणारी सूतक कसला करचेशिल्या कसला काडचेशिल्या फुडले कालांत एक 4-5 जनरेशना म्हाका एक घरा भितरीची एक डेथ जावं एक बर्थ जाता अति सुख अति दुःख हे दोन येईल तेन्ना आमी देवा विसरताची देवा ಕೂಡ ಚಮಕಲ್ तेन्ना आमी देवा वच्चू का खाली आमगेली उन्नती करतली एवोल्यूशन करतली ते देवा वेरी मोगार वच्चू का केदना आमकां देवा ಕೂಡ वतना दुःख येता की केदना अति दुःख म्हळ्यार देवा बिश्टायती तसले देवा म्हळ्यार पुढे न्ही पळय आत्तावरी असले न्ही पळय मेडिकल फेसिलिटी नाशिल्ले डेथ तेन्ना एक पश्चातापार देवा सोवची जावो अति सुख येईल तेन्ना एक ते चरडाल तोंड पळय तेन्ना खुशी देवा पळय देवा सोणू चरडाल तोंड उडगास येता केन्ना अति सुख अति दुःख येतना आमी देवा विसरतांची असल टायमार ते देवा कूड म्हण सांगून केन्ना आमी दवरला की इट इज स्पेशली फॉर अवर एवोल्यूशन थंय चमकल म्हण जाल्यार आमगे प्रोग्रेस जावं आमगेली उन्नती जावं आमगेले मना समाधान कामनेस हाजे खातीर ते देवा कूड आशिल्ले तेन्ना हे दोनी आशिल्ले तेन्ना आमगेले मनाची स्थिती समनतील तेन्ना आमी देवा कुडा वच्चान जे म्हणून एक दोनीचे कसं म्हळ्यार तेन्ना इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार त्या बाळान ते चरडा पळोवचे ते सोण तुम्ही देवाक पळोवका म्हूण ना ते देखून ब्रह्मचारी नसला तांणी कोरी येता तांणी देव जळो येता बट कोण ते इम्पॉर्टंट प्लेसार आसा की हे पुरा काम करचे तांकां एडिशनल काम नाका म्हूण सांगून रॅशनली पळोवच्या गेल्यार आमी थोडे सेन्सिबली थिंक करूं गेल्यार हे येता ताजें रीजन आशिल्लें बट आतां कोणी गेल्यार आमकां दुःख ना कोणकी पळय इतलें आमगेलें पॉप्युलेशन चडलां एक 3 तलेमार आमकां कोणकी कसकी तांगेलें दुःखय ना आमकां सुखय ना तसले एक स्टेट आरी न्यूक्लियस फॅमिली जाल्ल्यानचे आमी समाज मान तूं माव अम्मा न्हू सोडल्यार आनी ताजे के बैल कोण म्हूण आमकां गोतना केन्ना की तेन्ना कसं सुतक कसं बट स्टील वॉट एवर आमगेले सोसायटी कसं सांगता आमगेले नॉर्म्स कसं सांगता आमगेले स्वामी कसं सांगतांची आमगेले ट्रेडिशन कसं सांगता हे पुरे आमी फॉलो करपाक जाता ओके त्याचे सूतका विषयी अनेक पास डिटेल जो प्रोग्राम करूया मस्त इंटरेस्टिंग विषय सांगल्या नवनवे विषय आम्ही ह्या विषयात मस्त उरलेले म्हणजे सूतका विषय नेक्स्ट तुमगेले प्रश्न येता तसे आईचे कार्यक्रमाचे विचार विंगड तस देखून मुखारसून पास डिटेल प्रोग्राम आम्ही करताच आता सुरेश दोग जणांना इतकी वेळ उलयतना तुमकां धर्म बाहेर म्हणारी कानुना म्हणकेची धर्मूय आसा हाजी भायर गेला कसं नाही म्हणून मेलनोटके म्हणून म्हणताच स्वल्प विषय कळले आता मी मुखारसूया बट मग आता मस्त आम्ही अपडेट झाला आत्ता कालांतू आता एक 10-15 वर्ष तुला ना इंटरनेट युग मस्त मुखार येयला व्हॉट्सॲप जो सोशल मिडिया जो मस्त तू मुखार येईल पण आमगेले जीवन मस्त फास्ट धांवता आसा जाल्यार आमगेले संस्कार एक मंत्र म्हणून कसं आसा की ते एक अनादि कालांतल्यान तोच मंत्र तांतू आमकां अपडेट म्हणना तांतू कसले चेंजेस करून कसले करूं जायना तशें म्हणटना आतां वालडीक मोंजी हें तें पुरे म्हणटना आमगेले घरांत कसं की एक फंक्शन जातना आमकां एक गंमत उत्साहाचें एक वातावरण खंडितय आसा जाल्यार तें उत्साह वातावरण चडलाल पेट्टाक आमगेल्या संस्काराक निर्लक्ष्य करचें एक ಸ್ವಲ್ಪ दिसता की तुमकां अर्थाची पळयतना खंडीत दिसता आसा एक कसर म्हळ्यार केलो पुरा अनुकरण नाही हांव कसलें उदाहरण सांगचें म्हळ्यार आतां विवाह होम म्हळ्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट ते वरेत वकल्यान आसूंक जाता जाल्यार मस्त कडेन आमी पळोवचें मेळटा कसं म्हळ्यार विशिंग स्टार्ट जाली कुडले कितलीकी कडेन बटमाम करता आसता विवाह होम नाही बटम नाही केलो कडेन पळोवचें मेळटा आमकां तेन्ना तुमी कशें म्हणटा एक स्किप केलें संस्काराची एक अंग स्किप केलें तसले पुराय पळोवचें मेळटना कशें दिसता तुमकां नाही आता जल्ला कसं म्हणणार हे वारडीक विशेषान वारडीके आमकां अनुकरण चड जालेलें आसा अनुकरण म्हळ्यार कसं नाही हंगाचे न्हयची वरलाल पुरा खंयचे वेस्टर्न वय म्हळ्यार महाराष्ट्रीयन हंगाचे तंचे पुराय ಸ್ವಲ್ಪ थंय देखून आमी घेतला आमगेले म्हणाला आमी सोडता आसा जी आतां वारडीक म्हळ्यार कडेर कशें जाला म्हळ्यार ओटे कोरून बुक्सूचे म्हणाल थंय येवन पावला
इथं म्हणारे प्रधान आम्ही कोर्सचे कार्यक्रम करताना आमकां ताका जावपाक तसो समय मेळना म्हणजे रे मागीर ओटू 3 गंटे भितर हॉल सोडून दिवका ओटारे जावका म्हळ्यार कितें तेका धांवडावन घेवन करचें तसं थंय येवन परिस्थिती पाविलस म्हणटाना विवाह संस्कार म्हणाल ते अति एक श्रेष्ठ जावन आशिल्ले संस्कार बायल बामणान म्हणारे वधूवरान तांतू एक चांग मनार मेळ्ळी घेवन विवाह होम सप्तपदी इत्यादी करचें जाल्यार एक महत्तर जावन आशिल्लें तसलें कार्य जाल्यार आज कसं जाला म्हणारे आमकां येतल जन आमगेलेची म्हणाले ताकाय उलोवचें जायना इथं म्हळ्यार आतां फुडें म्हण की न्ही येवचें जावंक जाल्यार तसलो म्हणारे पुरा फॅसिलिटी म्हळ्यार आसा येताची आमी आज कसं जाला म्हळ्यार आमगेल मात्र न्ही प्रत्येक आमगेल कोण गुर्त अर्थ बंद मित्र पुरा जाणां सांगता तांणी आयले मागीर तांणी एक विशय करून वचचें म्हणालें ते सर्वे ताका आमी विरुद्ध उलोवचें म्हूण न्ही ह्या विशयान कशें म्हणारे मस्तर म्हणे संकीर्ण ह्या उलोवचें न्ही सांगचें न्ही म्हणाले एक अर्थार येवन पावता म्हणटाना जाल तितले आमगेले संस्काराक चांग आद्यते दिवन घेवन ताजेर एक चांग भयंगी ताजेर एक भक्ती दवरून घेवन योग्य जावन करोसून गेल्यार ते चांग म्हणून म्हाका दिसता मागीर वर्लन पुरा ताका कसन जावका आतां विशय ते ताका जावंक जाल्यार विंगड दीस घे विंगड कसं वेवस्था करीत ना कशी ಒಟ್ಟು ಕೋರ್ನ ವಚ್ಚೇತ ಅತ್ತ ಆಮಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಂಗಡ ಕಶಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜಲ್ಲೆಚ್ की तजोटू आमगे संस्कार और दुनिया ओटू कशी हो रेत एक मेन कसं म्हणारी आज एक व्हर्डिक म्हणताना आज मीनिंग कसं कसं किती व्हर्डिक करता संची व्हर्डिक म्हळे तर रिच्युअल कसं लाग कोणी दोग जणांना उठू रब्बो येत वा एक चल्ल्यान चेल्ल्याना ना कसं म्हणारी आमगेले हे षोडश संस्काराचे एक मेन एक संस्कार म्हळ्यार हांगा बायलांनी बम म्हणून आमगे हिंदू संस्कृतीन कसं म्हणाली तांणी स्पिरिच्युअल कंपॅनियन्स जस्ट दोन्ही बॉडी जावन ओट्टू राबचे न्हय थंय तांणी स्पिरिच्युअल कंपॅनियन्स एक लायफ मिनिंगफुल पर्पजफुल हे जावका म्हणजे तांणी ओट्टू म्हळ्यार वानप्रस्थ संन्यास आनी मुखार येवचे सो ते थ्रू आउट द लायफ यू शूड बी टुगेदर गोल कसं आसा द एक फुलफिलमेंट लायफाचे एक गोल अटेन करचेस भितर दैवत्व भायर प्रकट करचेस हे तुम्ही चेल्लाक आनी चेल्लेक सांगून दिल्ले म्हण जाल्यार ते 5 मिनिटान सांगयाची 10 मिनिटान सांगयाची 15 मिनिटान सांगयाची बट दीस वील बी मोर पळय बेट म्हाका दीस वील बी बेटर म्हण दिसता म्हळ्यार यू शूड बी टुगेदर थ्रू आउट युअर लायफ तुम्ही ओट्टस का कसं म्हळ्यार एक वर्डीक करचे लास्ट ते आमगे भितर वयरी ते डिविनिटी आमी भायर हाडूंक पशुभाव ट्रान्सेंड करून मानव भाव ट्रान्सेंड करून दैवत्वांत एस्टाब्लिश देवच्याक वर्डी करचे ते एकला चेल्ल्यान आनी चेल्ल्यान तांणी कंपॅनियनशी आसूं का लास्ट साठी शांती कोण जे तरी वानप्रस्थ जावन संन्यास जावन ते आमगेले गरज आश्रम हे तुमी चेल्ल्याक आनी चेल्ले कशी शिकयतांची उडदा मूर्त करचे कसं लाग ते कशी ते अज्ञानाचे आवरण कशी काढतांची काजळ लावचे कसं लाग ते ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः एक काजळ ते ज्ञानाची दृष्टीन पळयांची हळदी खाली हळदू ड्रेस घालून हे नाही हळदी ते तुम्ही एक लायफांत एंट्री जातना मस्त तांतू भितरी तुमकां पॉयझनस थिंग्स मेळटा ते तुम्ही गिळू तुम्ही शिकूका ताजे खातीर तुम्ही डिस्क्रिमिनेशनाचे ते विवेकाचे हळदी लावन घेवका हे रिच्युअल आमगेले हळदीचे हे रिच्युअल आमगेले काजलाचे हे रिच्युअल आमगेले कसं नाही आमगेले उडदा मुरतात हे तुम्ही चेडवांक सांगून दिले ते कशी सांगून दियांचे देन रिच्युअल इज डिफरंट आतां आमी पळोवचे गेल्यार आतां तुमी अशें म्हळ्यार पयर हांव एक सॉरी टू से दीस इन दीस प्लॅटफॉर्म बट आय फेल्ट म्हाका इतलें बेजार जालें म्हळ्यार लक्ष्मी नारायण म्हण सांगून आमी केन्ना सांगता की ते चेल्ले व्हंकलेक भाग्यदा लक्ष्मी बारम्मा म्हण सांगून हाडटना ते चेल्ल्याक नारायणालेक ते स्वरूप म्हण हाडटना ते वाजप्यान तूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं हे घाला म्हाका आतां म्हळ्यार इट्स नॉट रायट मलगड्यांक हे ट्रेंड दोन सेट कोरनुकांची येद्दो ते ऑलरेडी मस्त वायट जावन आयला बट स्टील वी कॅन गो बॅक स्टील देर इज अ चान्स चेडवांक सांगून दिल म्हणजे बट तुम्ही लक्ष्मी नारायणाक तुझ में रब दिखता है म्हणून वाजप्या करचाना वाजयल्यार कोण ते आनमाल पोजिशनार आसता की तांगेले हे महाचुकी म्हूण सांगता वायचे हे यूथ ऑफ GSB प्लॅटफॉर्मांतू
चंदेक उत्तर सांगले कसं म्हणल्यार चुकून परताची ज्याला आम्ही अनेके मागचे येवच्याक आमकां अवकाश आसा म्हणून आम्ही आतां प्रोग्राम गेले कुळे पायी बदलावण जाता म्हणणे ज्याला स्वल्प जनाला तूं मनस्थिती बदलावण जाल्यार हे प्रोग्राम केला लायक सार्थक जाता म्हण लेखता आनी भटमाम आमगेले भटमामालांतू एक कसं म्हळ्यार एक चॅलेंजीस कसं असल विशयांतू म्हळ्यार तुम्ही आता म्हणले केलो आम्ही सांगची परिस्थितीर ना अप्रिय जावन आशिल्ली सत्य कितें की सांगल्यार कसले चूक जात की एक सांगल्यार ऐकनाच की कसं चॅलेंजेस आसा म्हळ्यार भटमामाले पात्र हा जो व्हड खंयचे एक संस्कारांत तशें म्हणटाना चॅलेंजेस कसं न्हय म्हण भारी कष्ट ह्या प्रश्नाक उत्तर सांगच्याक भारी कष्ट कसं लायक म्हणारी आम्ही कसं झालं म्हणा वैदिकांतू एक समन्वयतेची ಕೊರತೆ असं ह्या विशयान सांगच्या गेल्यार ಕೆಲವು ಕಡೆ दांटू वचच्या कारण आमी वैदिक म्हणून सांगल्यार चूक जायच ना म्हणून म्हाका दिसता जाल्यार कसलें करूं जायना कसलें करूं जायना म्हळ्यार तें सांगचें जायना सांगलें म्हणून जाल्यार तें तोंदऱ्यार पडता कशी कोर येता वैदिकान एक समन्वय ते येवन घेवन आमी अशी कोरका आमी अशींच एक होरका म्हणाल एक दृश्टी चमकल म्हणजे खंडीत जाता वैदिकांक आसूं तसले प्रधान भूमिका वैदिकांक जाल्यार वैदिकांक समन्वय येता नातील नमिती आज हांव करना तरी पाय अनेक येवन करता तशें जावन गेलां आतां अशें जाल्यार कशें करूं येता पळया 25 मिगेल अज्जाल कालार हांव अशी एक सांगचें बेजार करून मिगेल पिज्जाल कालाचेर खंयी गोवांत खंयची संमेलन वचून न्हू स्वातंत्र्य पुर्वाचे विशय हांव सांगता सर थंय वचून जेवण करून आयल्याक म्हळ्यार सर्व ताणें जेवण करून आयल कतिरी तागेले कडेन श्राद्ध केलेले कतिरी मिगेल अज्जाक हांकां मिगेल पिज्जाक न्ही सॉरी मिगेल पिज्जा आनी पुरो काडून जाती दाखोवन कितले की समय भायर दवरलेलो आसा आज हें पुरो उलोवचें चिंतू आमी आज उलयल्यार आमकां जन मेळनाची म्हणटाची आज आमी कोणाले सांगचें आमी उलोवचें गेल्यार आमकां सांगताची तशी जाय तुमी अशी करनाची कशी करची हें पुरो हें सब करचें भारी कश्ट आसा चड स्ट्रिक्ट जालें म्हणून जाल्यार तुमकां क्वेश्चन करून विंगड बट म्हाका पळय तसली परिस्थिती आज तशें आसा आयकतले कोणें नाच हांगा आज आयकू ते तसले परिस्थितीर कोणें नाची आमी तें सांगूकय जायना कशें सांगचें कशें कसं करचें भारी संकीर्ण आसा तुमकां कशें दिसता एक पात्र कोणाल मुख्य म्हण की यजमान वर्ग पुरयती वर्ग दोन्ही ಒಟ್ಟು मेळच्या कसं कोर येता कसं नाही म्हणून सोल्युशन कसं नाही मेन हंतू ये मस्त मागशी तुकुनूच ये येता तो घेता गेला ये करेक्ट ये स्टेप डाउन आमकां डाउन जाता ना तो वतना आमकां कळना फास्ट गेला सोशल मिडिया निमित्ती हानी तांणी सांगला वयर आतां पुराय कडेन पुराय कल्चर आमगेले मिक्स जाला आतां पुराय बट हे तशीच आतां वापस वचूं का मिगेल प्रकार हांव सांगचें जाल्यार कोण कोण हावस आसा की हे हावसोल पार्ट मुख्य केन्ना एक घरचे बायल मनीस डिसायड करता की ना ये आज तो कोनो मिगेल फॅमिलीन तूं हे जायना आज तो कोण वारडीक आतां भरलें पुराय आतां ताजे पयशे फुडें संगीत आसा हें आसा तें आसा ताजे नंतर रिसेप्शन आसा कसं नाही करायचें बट एक वारडीक म्हणलेलें एक खंयचे संस्कार ते साटी शांती जावो ते सीमंतोन जावो ते पाळ्यांगालचे जावो ते खंयचे जावो संस्कार म्हण एक येतना एक बायल मनशाल पार्ट खंयचेय सोसायटीन तूं एक सोशल वापास बिल्डअप करूंक एक बायल मनशेक एक आवसूक मात्र साध्य केन्ना एक आवसो डिसायड करता की मिगेल घरकडे आज नंतर मिगेल घरकडे जायना म्हण सांगून डिसायड केल्ले नंतर खंडिताची ते दिवस तुकून वापस आमी ते उन्नती सायड वतांची कांय नाका चेडवान सांगला पुरो वर्डीक म्हळ्यार आतां रिच्युअल्साक आमी तितली इम्पॉर्टन्स दिनातल्या समेत कसं खातीर वर्डीक करता आसांची एक रिच्युअल्साचे खंयचे पण आतां प्रत्येकाचे मिनींग आमकां मेळटा नातल्या बटमामाला निमग्यांची बटमामाला निमगून शिक्यांची पयर हांवें बटमामा फोन केलो बटमामा हाजें मिनींग कसं म्हण म्हाका सांग्याची म्हूण सांगून सो एक सांगू न्हू ते चेडवांक सांग्याची डेफिनेटली आमकां एक हावसूनच हाजी जबाबदारी घेवका म्हण दिसता म्हाका करेक्ट तशी फेसबुकान तो युट्यूबान लाईव्ह जाता आसा तुमी कमेंट करची बशी तुमकां फोनाचें एक ऑप्शन आसा लाईव्हान तूं केन्ना कशें म्हणल्यार तुमी फोनारी निमगेलारी तुमगेले प्रश्न कसो आसा की स्पश्ट जावन आमकां करतू जाता उरतात दिवच्याक सुलभ जाता आनी के कालावकाश आसा तुमकां देखून खंडितय तुमी आमगेलो अभिप्राय विनिमय कोरेत अनेक बट मात देवस्थानांत एक ड्रेस कोड म्हणून सांगून पोर्तुलाना देवस्थाना वताच आमी आतां मस्त कडेन बोर्ड घालचे तसले एक परिस्थिती निर्माण जाला कसं लायक अशें जाल्ला एक ड्रेस कोड म्हळ्यार कितली इम्पॉर्टंट देवस्थाना वता ड्रेस कोड म्हळ्यार इम्पॉर्टंटच कसं लायक म्हळ्यार
एक सान एक रामायणांत एक सान काण येता कसं म्हळ्यार रावण सीतेक अपहार कोण अशोकवन हाडून बसकार येता यो केन्नाय वचून तिगेल्या की तूं म्हाका घेवं का तूं म्हाका स्विकार कोर का म्हण ती केन्नाय म्हण ती ताका बिश्टान पेटयता हाणें अरमनेंत येवन रोडची खंय कोण्या रावणान हें पळोवन मंदोदरीक बेजार जाता की तूं मायावी मरे रामाल रामुजा तूं मायावीन रामजा वेत रामुजा आनी ती गेलो येद्रा वर्स राम म्हणून स्विकार करत न्हू ती कसं रे तूं भित्ता म्हणटना अयो हांव तेंवूय करून पळयलें मागीर कशें जालें तुका म्हणटना तो सांगता खंय हांव राम जाल्लें म्हणून जाल्यार म्हाका थंय वता आनी तिका पळयता आनी म्हाका रामाली बुद्धी येता म्हणून म्हळ्यार रामाली बुद्धी येता म्हाका तिका पळयल कुडले विंगड म्हाका रावणाला मन आशिल्लें तसं कसं अपेक्षा आसा ती अपेक्षा म्हाका तिगेल्या की राम जतन करूं जायना हांव कसं कळ्ळें तुमगेल्या ड्रेसान ते तुमगेल्या मना वयर प्रभाव जत्ता म्हळ्यार एक कॉलर आसा पटोवन तांगेलो उरलो न्हू वापस तुमगेले त्या विशय पॉयंटार येता गीता अंजली म्हूण सांगून हुबळींतल्यान कॉलर आसा नमस्कार नमस्कार उलयच कसं कोताच की म्हळ्यार आतां कितलो टायम चेंज जाल्या म्हणून उलयता आशिल्ले तुमी एज्युकेशन सिस्टम मस्त चेंज जाल्या हांव ओपता ओके जाल्यार GSB समाज म्हणल्यार कितलो कसं एक रिस्पेक्टेड समाज आसा आमकां एक जबाबदार घेवन आमी कसं कर येता की म्हळ्यार मुंची जावचे भितर कसं न्ही धर्म म्हळ्यार कसं न्ही म्हणल्यार एक सिंपल सेशन्स दवरल्यार पुरा लोकांक कळटा की आमी म्हळ्यार कोणाक ब्लेम करतना हांव म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार दे आर नॉट पुटींग इन इनफ एफर्ट्स चेडवांक धर्म अर्थ काम मोक्ष कसं नाही कोतना आमी सान आसतना आमगेले टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन्स कशे उरता आशिल्ले आमकां काणी सांगता आशिल्ले एक सैनिकू युद्ध करच्या वता तो बायल प्रेग्नंट आसा घरा येता तो बायलाक डिलिव्हरीक तिका पेन्स येता आसाची तेन्ना थंय नेक्स्ट राज्यात येता युद्धाक धर्म कसो तागेलो बायलेक घेवन वचे धर्म की युद्धा वचे धर्म असल पुरा उलयत आशिल्ली घरांत आतां तसले डिस्कशन्स नाची एक आनीक आमगे समाज म्हणल्यार खंयचे मठाचे पुरा मठाचे मेळ्ळो कोणाले म्हणजे जावं एक मॅन्डेटरी कोर्स अशी दवरल्यार तांकां बेगीन कसन सम कसन चूक मस्त नाका 100% नाका एटलीस्ट फ्रॉम 5 to 10% कॅन वी स्टार्ट कशी दवर येता कोर्स म्हळ्यार समर कॅम्पा म्हणके की रजेंदू कशी दवर येता मॅन्डेटरी समर कॅम्प कोणे वचना मॅन्डेटरी कोर्स म्हळ्यार खंयच्यान इन्क्लूड करचे म्हणून आतां पटमा मेताची मुंजी जाता मुंजी जाल नेक्स्ट डे सांगता पटमा अश करका रे तुवें अश करका तशीची ना तुगेल मुंजी जाल न्ही 1 month कोर्स तुवें करका आमगेल मठांत 1 month कोर्स आसा तूं हे कोर्स करका अशी केल्यार जातवे कॅन वी थिंक ऑन दीस लायन्स आतां चर्ती गांवांत तूं कसं केला म्हळ्यार समर कॅम्प म्हळ्यार एक नांवान तूं ते तांकां एक शिक्षण मेळटाच आतां सूट जाला वपास रजे वेळार तांतू ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇವೆ ಅಂತ ದಿಸ್ತಾ आनी कशें म्हळ्यार स्कुलान तूं आतां घरान तूं सुमत आनी सांगलें हाऊसफुल रोल व्हेरी कसं जाता स्कुलान तूं इन द नेम ऑफ सेक्युलरिझम न्ही कळ्ळें तुम्ही सांगिल्यार तुज्याल म्हाका आतां फुडें आमकां ते धर्माचें एक शिक्षण आशिल्लें आतां शिक्षण उण जाता सर कशी पूण तें इम्प्लिमेंट करता कितले लोकांक चिन्मय मिशन आमगेल मोठ्या लोकांनी पुरा लोकांक विचारले एक कोर्स डिझायन करा जाव कशे लोक तरी अटेंड जाता नवे मूच जल चेडवांक अशी केल्यार मस्त लोकांक हेल्प जाता म्हणून वेगळे एक अभिप्राय ओके खंडित लायक विषय धन्यवाद कॉल केला तुमकां थँक्यू कोर्स म्हळ्यार कशी करची सुरवेक आमी सांगू जायना बेसीक आमी रजेंत वेळार अशी हाडका सोडल्यार आनी हाऊसुले व्हेरी घरकड आमी कशें म्हळ्यार चेडवांक न्ही आतां आमगेला कसं जाला म्हळ्यार एक म्हाका दिशिल्लें आमगे चेडवांक पुरा कसं म्हळ्यार हे आधुनीक शिक्षण आसा पळय शिक्षण हांवें इत्याक म्हळ्यार हांव पळयलां न्ही इत्याक हांवें पुरो इतिजान पळयता वेऱ्या डेली संदी कोरका म्हळ्यार हांवसूय येवन सांगता बट आम ताका सकाळीं ट्युशन आसा मागीर ताका क्लास आसा सांजे ताका वापस ट्युशन आसा रात्री होमवर्क आसा तशें मागीर आयतार करच्यो म्हणून
अशी सांगेल लोक कितली आसा तसलें रे चेडवांक हांव तशी सांगता म्हणून गेला मागीर चेडवांक खंय नको कळचें म्हणून म्हाका सांगा. आतां समज न्ही तुमी कोर्स म्हणाला शिक्षण म्हळ्यार खंय आमी इम्प्लिमेंट करूं घरांत तूं जावं तें हांव एक्चुली पर्सनली हांव संस्कृत भारतीचे वायस प्रेसिडेंट जावन आशिल्ली उडपांतू आमी मस्त ट्राय केला बट कडेन आमकां खंय ते जाल्लें म्हळ्यार आमी खंय ते बिजापुरी राबचे चेडवान थंय संस्कृत शिकोवचे तांकां वचून लिटरली थंय तुका तांडून हाडला तांकां हाण पाप म्हळ्यार तो भटमा म्हाका सांगिल्ली एक्झॅक्टली हांव एग्री जाता. आतां तांणी गितांजलीक तुमकां नमस्कार कसो म्हळ्यार तुमकां एटलिस्ट हे थॉट येयलें बट मोस्ट ऑफ द पेरंट्स तांकां हे टायमार चेडवां शिकचे टायमार सांजे टायमार ट्युशना टायम हे टायम म्हणून हे आमगेर कशे खातीर मोंजेचे ते ब्रह्मोपदेश दिला हे स्पिरिच्युअल एवेकनिंगा खातीर दिला धी जागृत जावच्या खातीर दिला आमगेर बुद्धीचे कितले फॅकल्टीज आतां धी जावो आतां मेधा जावो ते हे पुरे जागृत जावचे खातीर ते दिला आमगेर ते एटर्नल एक्झिस्टन्स कसं आसा हे बॉडी सोण अशें ते आत्मतत्व कळचे खातीर ताणें 14 years ते गायत्री मंत्र म्हणका म्हूण सांगून दिला बट एक म्हाका बेजार कसो म्हळ्यार ते दितना त्या अन्नान कितले प्रयत्न करून आसता ते गायत्री दिवचे पयशी फुडें मंत्र चैतन्य जाल्यार गायत्री दिवका त्या अन्नान 1 लक्ष पटी म्हणू ताजे नंतर ते चरडा गायत्री दिवका. ओके ताजे पुरे आमकां महत्व कळका म्हणून म्हणचे अनेक कॉलर्स आमगे कोटेश्वरातून शशिधर म्हणून सांगू नमस्कार उलयाची नमस्कार माम उलयाची हॅलो उलयाची ऐकाता उलयाची गोपी भट नमस्कार 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 उलयाची हांव शशिधर कामत म्हणून कोटेश्वरातून कळ्ळें उलयाची म्हळ्यार तुमगेले कार्यक्रम पळोवन बारीक खुश जालें म्हाका जावन आयचे एक समाजाचे प्रशस्त परिस्थितीर भारी अगत्य पडलेले आशिल्ले तशें जावचे वचून एक मिगेल साला कसं म्हळ्यार सांगेची शशिधर कामत कोटेश्वरा नाही कळलं सांगे तुमगे सरळ पॅनला बशिल्ले सगळ्यांक मिगेल नमस्कार तशींची मिगेल एक तुमगेले चांग हे कार्यक्रम म्हाका बारीक खुश जाता केले म्हळ्यार एकदम आमगेले रीती रिवाजू स्पेशली हॉलिडेके विशयान तो अधपतन वतास तशें जावचे वचून मिगेल एक हांव गेल्ले कडेन एक इन्सिडेंट जाल्ले हांव तुमकां सांगता होरे तोकलांक माळ घालतना एक कडेन कसन जालें म्हळ्यार तांणी उबर शेकायली तांगेले फ्रेंड्स तेन्ना ते पुरयत भटमामांनी स्ट्रिक्टली सांगली की हांव पुरयत तिका करना म्हणून तेन्ना तांणी अनिवार्य जावन वचका पडलें. तशी मिगेल एक बेस्ट एक म्हळ्यार मिगेल ओपिनियन कसन म्हळ्यार पुरयत भटमामांनी चेल्लेकार असो तांकां प्रथम जावन फस्टाक सांगता तुमी असन कसने करचे असल्यार आमी पुरयतपणां करनाची म्हणून त्या नमुन्याची एक पुरयतपणाक कशी पुरयतक सगळे 2 फॅमिलीक मार्गदर्शन करची कंप्लीट अधिकार आस की तशी रिस्ट्रिक्शन करचे वरी तांकां अधिकार आसा तर जावन पुरयत भटमामान फस्टाक सांगता आमगेले रिती रिवाज प्रकार करचे जाल्यार मात्र हांव पुरयतीक करता नाजाल्यार हांव बैसय ना म्हणून सांगता एक आनी एक म्हळ्यार हायेस्ट प्रॉब्लेमेटीक म्हळ्यार फोटोग्राफर्स तांकां आमी कोण हॉलिडेचे पळोवचे येयले की तांगेले सत्ते तांगेले फाटी तांगेले कोट पळोवन येवं जाला तर जावचे वचून तांकां एक बदी रबोच काम 2 केल्यार भारी एक चांग जातलें म्हणून एक मिगेल अभिप्राय. धन्यवाद. लायक विषय शशिधर माम धन्यवाद. प्रॅक्टिकल जेवण विषय सांगली तांणी भटमामाना स्ट्रिक्टली जेवण सांगता म्हणून सांगल्या तांगेला म्हणजे मनस्थिती अशी यजमान असला जाता ना म्हणजे नक्का विंगडा करता म्हणत जाल्यार आसच असो 2 पॉयंट तुम्ही पुढे एक ड्रेसा विषय तुम्ही अर्धा रबयले रामाले दोन्हीचे तुम्ही सांगचे कसं म्हळ्यार तांणी कोर्सा विषय सांगताना प्रति एक गांवान तूं सोदिल्लो म्हणजे असल कोर्स 1000 इतले मेळटा आमी घालचे अमके प्रयत्न केला जाल्ले म्हणून कोर्स कसले उणिना विंगड कोर्स आसचे खंडीत ते सोदून घालचे प्रयत्न जावका मस्त कोर्स चेडवा आतां मेळनाची त्याचे व्हड प्रॉब्लेम दिला म्हणून तावलचे कॉलराक आनी एक सांगिल्ले आनी त्या ड्रेसा विशय असं कंटिन्युअस तेंचे रामाले रुपार येता ताणें तागेले मनस्थिती विंगड जाता म्हणटाना आमी देवस्थाना वचची कसं देवभूता देव व्रजेत आमी देवा समान म्हळ्यार देवा पळयताले वताना आमी देवाला म्हणके वचूं का म्हणून तशी सांगता देव भूत्वा देव व्रजेत म्हणटाना आमी हाजी वता कशी आमकां वता सोपास ते सांगचें नाका ते बायल मनीस जावो दादलो मनीस जावो म्हणटाना आमी देवाक रिस्पेक्ट दिवचे मरे देवाक एक आमी उन्नत स्थानार पळोवचें तेन्ना ताळोय आमकां तशी पळयता
त्यांना तागेला वताना आता पळा तुम्ही कोर्टा वताना कोर्टा वच्ची ड्रेस सारी वकिला आणवचू का कशी कशी चमकला जातो लुंगी नेसून बनियान घालून चमकला जाय ना ते न्यायालयांत एक ताका एक ड्रेस कोड असं डॉक्टराक ताका एक ड्रेस असं पोलिसाक ताका एक ड्रेस असं म्हणताना देवालया वताना ताका एक ड्रेस कोड डाव खंडित असं ना म्हणजे कसं जाता कोणे उरलं नाची कृष्णान कडेर सांगणे पुरा सांगतरी यथेच्छसी तथा करू म्हणून तुम्ही मनाक सांगून तरी मागीर तू कुशाशील करता म्हणजे रे ती येता इच्छसी इतले पुरा सांगला तुका मात त्यास म्हणजे तुका मात त्या वत्ता मागीर तू तुगे नाही करता तुगेल खुशी म्हणून ते सांगिल ताणें म्हणटाना आमकां गोत्त असं जाल्यार आमी करनाची म्हणारे या दुर्योधनान सांगलें म्हणके धर्मम अहम जानामी नच मे प्रवृत्ती ही म्हणून म्हाका गोत्त आसा कसा म्हणून नच मे प्रवृत्ती हांव करना म्हणटा तसलें कसा करूं जाता तशी फुडली कॉलर शशिधर मामान कोटेश्वरतुलान भारी चंदीक विचार सांगले पोरयत्याल एक व्हड जबाबदारी आसा तांणी कट्टुनिट्टू जावन व्हडलीके फुडेंची सांगू काम समजता चुकी जाता गोतना आमी सांगचेशील कर्तव्य कोरका म्हणून भारी चंदीक उत्तर आनी एक फोटोग्राफर्साल विशय तांणी तांगेले मन आशिल्लें सांगलें तेवे मस्त समंजस जावन मस्त जाणा गोत आशिल्ले विशय तशी अनेक तुमगेला ड्रेस कोड तांणी सांगलें आतां कोर्ट पोलीस स्टेशन हे पूरे तक एक ड्रेस कोड असं पुरवे ज्याला आता जिम्मा तुम्ही वत्ता नाही तुम्ही निम्मिनाची ते शू घालका म्हणून असलं शू घालताची आणि ट्रॅक पॅन्ट घालका म्हणजे ट्रॅक पॅन्ट घालताची अनेक कडेन काही वता तांगेले ड्रेस कोड होता स्विमिंग पूल की हंकी ते कसले निम्मिनाची देवस्थान आयली कुळे ते कॉन्ट्रवर्शियल आम्ही कसला येवचना देवाला आमकां अनुग्रह मेळना असल पुरे ಸ್ವಲ್ಪ बुद्धिवाद अनेक भटमामान सांगले कसं म्हणारी आम्ही मस्त मुखार येऊन जाल्ला जलरी गोत्तसूनु कोरची चुकी काही ताका आमी कसले करू जायना ताका सोल्युशन आमी असल 10 प्रोग्राम केल्यार कसले करू जायना जाल्यार तुमकां गोत्ता अशें तुमी चूक करता असं म्हणून जाल्यार आज पुणी तदनंतर तुमकां कळतना त्या चुकी तुमी 100 एक 10 जन सम केल्यार ते एक प्रोग्राम केल्यार तृप्ती म्हणून सांगून एक सांगता म्हाका एकल्यान निमगेला भक्ती असल्यार जालें तो कशी वच्चो कशी असो त्या पुरा देवाक येना भक्ती तशी नाही आमगे हे देवालय म्हळ्यार कशें म्हळ्यार आगमोक्त विधानेन कलो देवान युजेत सिधी सुधी कलियुगांतू देवाक आगमोक्त म्हळ्यार ताका एक परिधी आसा तशी कोरका म्हणून असो देवा पूज कशी कोरका म्हणून असं तशी कोरका देवा पूज म्हळ्यार कुठल्या आर्थ दाखयलें उद्बत दाखयलें कुठल्या देवा पूज जायना भक्ती म्हळ्यार कुठल्या भक्ती म्हाका चड असो ना कर्तव्य कर्म कर्तव्य कर्म संहिते येता भक्ती तिला विधी येते खाली भक्ती म्हणाली ना कर्तव्य आणि कर्म दोन्ही असल्यार मान ती भक्ती जाता नातारे ती शुष्क जाता म्हणून सांगता म्हणताना ते फॉलो करचेच पळय ताका ते आगमोक्त म्हळ्यार ते कसन सांगला संप्रदाय कसं सांगला ते शिंचोलका तेच्या मात्र भक्तीक एक स्थान नाता ते प्रयोजन ना खंडित भक्ती म्हणाल जाऊ का जाल्यार ताजे आमगेलें कर्तव्य कसं आसा कितें करूं का आतां आमी वंचू का आमकां कसं जावं का तितली खाल्ल्यार पावता आमी जाल्यार तितली मान खाता वय पोट भरचे खातीर विंगड स्वाद आमी कशी घेता की तशीची भक्ती मात प्रधानी न्ही विंगड ताजे कर्तव्य म्हणाल जाऊ का जाता तुमी रसकोडा विशयी कसं सांग त्यांनी सांगितले भक्ती मात्र पूर्व भक्ती मात्र पावनावे म्हणून आम्ही ते स्टेटर येणीची मीराला बरी पूरा त्याग कोरनो आमका ड्रेस घाला की ना की म्हण गोतना खेळला की ना की म्हण गोतना तसंच स्टेट अक्क महादेवी की मीरा भाई तांगे ते स्टेटर आम्ही पावनीची सो ते स्टेटर पावचे ते स्पिरिच्युअल स्टेट आहे त्यानंतर रूल्स रेग्युलेशन्स कसं नाही ना देव येऊन पळोवन घेता तांकां तांणी ड्रेस घाला की ना की म्हणून बट तेच दोळताय म्हळ्यार आमी केन्ना एक पार्टी वचूं का जाल्यार समेत आमी पार्टी ड्रेस घालून केन्ना वता की पुराय काय वता की म्हळ्यार आमी कसं केलां म्हळ्यार आमगेले हिंदू आमतो आमी ते लूज केलां मस्त देवस्थानांत आमी मस्त फ्रीडम दिला आमी देवस्थानांत एक जागत आमगेले पुराय विसरचे आमगेले भितर देवाकच आमी थंय मूर्ती पळयता आसची सो आमगेलेच आमी डिविनिटी आमकां उडगास कोण दिवचे एक जागत देवस्थानां सो केन्ना तुमी एक घाण पळयात एक ते एक सलवार कमीज की कापड की एक फूल मळचे भितर कशी आमगेली मनोस्थिती आमगेले ते चेंज जाता इमिडिएटली भटमामान सांगला बरें ते रावणाला एग्जाम्पल तांणी दिल्लें ते म्हळ्यार देवस्थाना वच्चे आमी थंय ते कोण कसकीचे रिचार्ज करून मोबायल आमी कशी ते एक्झॉस्ट जाले कुठले रिचार्ज करता की तशी ते देवस्थाना वच्चे आमगेलेच एक आमगेले ते इन्नर स्टफ कसं आस की ते रिचार्ज करचे खातीर वच्चे थंय ते गॉसिप करचे खातीर जेवो आमगेले कसकीची स्टाईल दाखोवचे खातीर जेवो आमगेले ब्युटी दाखोवचे खातीर जेवो आमगेले 6 पॅक दाखोवचे खातीर जेवो वच्चे न्हय ते देवस्थाना थंय वच्चे ते रिचार्ज करच्याक आमगेले ते रिचार्ज करचे एक जागो तितले थंय अनुष्ठान जाता आस तितले
कितले पुरे ते पूज जातास ते विधिवत ते देवाक प्रतिष्ठे केला ते वायब्रेशन ते पॉझिटिव्ह वायब्रेशन ते आस ते आमकां घेवचे खातीर वापस आमी रिचार्ज जावन रिजुवनेट जावचे खातीर ते देवस्थाना वतना ते एक ड्रेस कोड ते टायमार खंय एक वतन ते ड्रेस कोड तांणी फॉलो करता म्हळ्यार तांगेल खातीर न्ही देवाक असले डिफरन्स पडना आमगेल खातीर आमकां ते खंडीत डिफरन्स पडता ते कोण आचरण करता की तांकां मात्र कळचे ते कसं म्हणून बरी चंद विचार सांगले प्रोग्राम स्टार्ट जावन एक 50 मिनट जाला म्हळ्यार स्टार्ट जातना 10 निमिष लेट जाला तशें देखून आनी 10 निमिष आसा कसले तुमकां सांगता म्हणजे तुम्ही कॉल खंडीत कोरेत आनी बट माम कशी एक बदलावण हाडयता पण तुमकां दिसता म्हळ्यार सांगच्याक सुलभ आनी आत्ता कालांतू सांगतलेची उणी जाल्या म्हूण दिसता की म्हळ्यार एक मने आमकां कसले जावं कोण विवाद आतां आमी खंयचे एक सब्जेक्ट दवरचे कसले एक बदलावण दवरतनाची ते जन कॉन्ट्रोवर्शियल करता तुमकां कळ्ळी वय आमी कसं की एक विचारू मंडन करवचे बट ते सब्जेक्ट हाजी उलोवचे जन भित्ता की सांगूक सत्य सांगता जाल्यार आमी गोवा आशिल्ली गोवा देखून आमी हांगा आयली कसले म्हणारे आमगेलो धर्म व्हरप म्हणून आतां थंय क्रिश्चन जावन थंय अशी आशिल्ले आमगेलो मालगड्यान पुरो कसले थंय देखून धांवन येयली कसं म्हणारे आमकां जाग नाका घर नाका अनेक नाका व्यार नाका कसलें नाका आमकां कसं जावका आमगेलें म्हणाल आमकां जावका म्हणून थंय देखून धांवन येयली कितले कष्ट जाला थंय देखून येवच्याक हांगा येवन राबून हांगा जीवन करचें त्या वेळार त्या मालगड्यांक कितले कश्ट जाला ते सांगून प्रयोजन ना म्हणून सांगता ताजी हिस्ट्री आसा कळ्ळें अशें म्हणटना ते शांतादुर्गांतू ते ताका नांव कसं कितें सांतಯ್ಯ भट्टगी ताका मार्गार राबून पोर्चुगीजान शांतादुर्गे मुर्तीन ती तो गुटार पूज करता आशिल्लो काही त्या शांतादुर्गे मुर्तीन ताका मात्या मारून ताका दिवशी मारला हें आमकां काण एक त्या पळोवन मागीर धांवन येयली मागीर धांवन येवचें कारण तें म्हणटा धर्म व्हरोका म्हणाल खातीर जावन आमी हांगा येयलीची म्हणटना हाजी आमी तुमी सांगून बदलावण करूं जायना कोण जावका आमी बदलावण जावका आमी बदलावण जावका वय आमगेले मालगडे चलता आशिल्लींची आमी ते चोलका याके आमगेले म्हणाल कसं नस की ते आमी कोरका म्हणाल आमी आमगेले मन आयल्यार मात्र बदलावण जायत ना म्हणजे बदलावण कोणें सांगून एक पुरोहित भटमामान सांगून बदलावण करचें हांव म्हणलें वता वळी पुरोहित भटमामान सांगता तो मस्त तत्व उलयत मरे आमकां कश्ट ते आमच्यान जायना म्हूण सांगता आयकलां हांव तें सांगिन आसता आनी विंगड खंयचे एक ड्रेसा विशयी आतां हांव एक अशी एक तुमकां सांग जाल्यार म्हाका एक ते जाला एक वार्डीक एक काळे ड्रेस म्हणजे काळे किरगी काळे ड्रेस घालून येयले हांव सांगलें पळय वार्डीक जावन तुवें काळे घालून समय म्हणाल खातीर ते व्हडलो इश्यू जाला म्हाका हांव कसं की खातीर हांव जेवना म्हणाल खातीर हांव वता म्हणाल ते व्हडलो इश्यू जाल्लो आसा वार्डीक अशें जाल्यार तेंच व्हडलो आमी केल्लेय चुकी म्हणटा शिवाय वो वैव्या शास्त्र म्हणून सांगतालो ना जाल्यार आमी कसं कोरयत कशें सम कोरयत आमकां म्हणटना आमी बदलावण जावका बदलावण कशें जावचें म्हणारे आमी ह्या संस्कृतीन तूं पडका चेडवांक सान दाखोवन एक 4 श्लोक शिकोवचे की आनी तांकां ಸ್ವಲ್ಪ कसं आसा आचार विचारा विशीं तांकां सान दाखोवन आनी व्हड जे तर जायना तें कष्ट 8 वर्स भितर शिकयना ते तांकां चांग रितीर सांगता आयले म्हणून जाल्यार त्या मात्र कळटा आतां आमगेल घर कडेन हांव अशी सांग जाल्यार मिगेल धुवे सांती तिका आमी म्हयन्या वेळार अशी कोरका ती आतां चलोवन येतस चलतस आमी ते चलतस मेल बायल करता मेल चेडू करतस जायना म्हूण ना तिका कसं जाता म्हळ्यार आतां ते करनाशिल्ले आपल्या तिका कसं की एक मना एक नमने भंयशें सांतुलाना ते हाडका म्हणजे गिडबागी बघता मरवागी बघितले नानातलं कशें जाता बय अनेक सुमत भाई तुम्ही आता एक स्टेज तुम्ही भक्तीचे एक स्टेज म्हणून म्हणलें तशीच इतली वर्स तुला तुम्ही जागृती हाडताची जाल्यार कोणीय आयकनाची कितली की आमी सांगची भशेन कितली की मुखार गेला म्हणजे एक स्टेज तुमकां सेट जात की च्या आनी एक निरुत्साह येवच म्हूण जाता की आनी एक आशावाद आसता ना म्हाका कसला म्हळ्यार हांव मिगेल फॅमिलीन दिवची मिगेल सुತ್ತಮುತ್ತ कोण आसा तांणी पूर चेंज जाता आसचे आतां मिगेल चेडवांची तांणी जबाबदारी घेता आसची आतां ते मुंज एक डिसायड करतना कशी मुंज कोरका ते कशी ते अन्नान कशी ते मंत्र दिवचे पशी पडे आमनान कसं पुरे करका 6 म्हयने फुडें तुकून कशी ते बापसून करका आनी ते कशी ते फोटो शूट आशिल्ले ते आमगेले ते म्हाका ते भारी बेजारा विशय कसं कोरका की ते कर नासल्यार होड न्ही कसं करून नजेशील की ते करताची आतां साट्टी शांती
बट मग ते ह्या तो नत्तीला तुमका साठी शांती विषय एक सांगता आमचं कसं म्हणे साठी शांती आता केट न देता ते तुमका म्हाका ते मस्त गोत नसला समय ते शांती उद्दाक घालता तुम्ही कसं नाही तुमके येत दोळता येशील कसं ते तुमगेल वासनास कसं अस की तुमगेल भितर येशील ते फोर्सस कसं अस की येत दोळता तुम्ही बामण बायल बॉडी तुम्ही बामण बायल जावन आशिल्लीची आनी तुमकां आनी मुखार तुम्ही आत्माक त्या वर्डीक करचे म्हूण सांगून आनी नेक्स्ट तुम्ही स्पिरिच्युअल कंपॅनियन्स जावन आसका म्हूण सांगून तुगेल पुराय शांत जावं म्हूण सांगून ते शांती उद्दा कळचे कडना आतां ते साठी शांती समेत फोटोशूट जावन साठी शांती समेत वापस वर्डीक जावन पयर आज म्हाका म्हगेल्या फ्रेंडान सांगलें हनीमून टिकेट काडिल्ला की आता ताजे नंतर कसं आशिल्लें वानप्रस्थ म्हळ्यार विथ एंड ऑफ युअर लाईफ नेक्स्ट वी हॅव टू फेस डेथ ते डेथ फेस करच्याक आमी रेडी जावका तेन्ना कितलो पुराय कोरका आतां ते स्टेज हारी ते साठी शांतीक वापस तुमी ते जगतांत येवचे ते हे करता आसा मू ते कितले व्हड एक विशय हे सो हांव कसं म्हणटास म्हळ्यार आत्तां जाल्यार तुमी एक प्रोग्राम केल्ले आतां हे पुराय जण इतले डीपली जावन स्टडी कोन्न आसनाची म्हळ्यार पुरो जनके गम्मत जावका तुमी बरयला बरी गम्मत वय बिकॉज आमकां गम्मत जावपाची लायफांत गम्मत जावका बट गम्मत जातनाची ताजी स्पिरिच्युअल मिनींग कसं आसा ते ट्रेडिशन मागशीचे सत्य कसं नाही कसं खातीर आमकां आमगे पुर्वजान सांगला ते एक सोणुकांची गम्मत कितलेय कोरया बट तुम्ही ते फाउंडेशना काडले म्हण जाल्यार ते वयर बांदिल्ले कोटे ते राबतवे कडेन रे सो फाउंडेशन आमकां ते स्पिरिच्युअल आसपाची ते ट्रूथ कसं आसा कसं खातीर आमकां सांगला आतां वर्डीक जेवो मुंज जेवो एक साठी शांती जेवो कसं खातीर हे विसर नकाचे हाजे मागीर कितलेय गमत करायची बट हे सोड आमी गमत करचेच पडा ते कर न्ही म्हळ्यार ते हे एटलिस्ट हे आमगेल मना दवरले म्हण जाल्यार डेफिनेटली आमकां म्हळ्यार म्हाका आतां चेडवां वयरी मस्त विश्वास आसा कसरा म्हळ्यार तांणी मस्त बुदंत आसा आतां चेडवां तांणी म्हळ्यार आतां तांणी खर्च जेवो हे जेवो हांव पळयता तांकां कितलें एम्पथी आसा तितलो तांकां कितलें कंपॅशन आसा आतां तुमी कितले की ओल्ड एज होमाक तांणी ओल्ड एज होम नाका ते आनी एक टॉपीक जाता बट कोणा अगत्य की तांकां दूद दिवचें जेवो पुअर चेडवांक दूद दिवचें जेवो हे पुरे करता यंगस्टर्सांना सो यंगस्टर्साचे आतां मस्त होप्स आसा कसरा म्हळ्यार तांगेले इंटलेक्च्युअली तांणी कितली की बुदंत आसा आनंद घेवन जाल तितलें म्हणटा आतां पुरा करूं जायना जाल्यार धर्माक बाधक जायना अशी आमगे संस्कृतीक बाधक जायना अशी आमी वर्रल पुरा करूया कांय तोंदर ना जाल्यार ताका दिवची तसल मर्यादी ताका दिवची तसल स्थान म्हळ्यार आमगेले एक संस्काराक एक संस्कृती संस्कार म्हळ्यार वर्डीक म्हूण न्ही आमगेले ती नित्य चलता तसल संस्काराक ताका एक मान्यता दिवन घेवन आमी चल्ल्यार म्हाका चंद म्हणून दिसता आनी चेडवांकय विसरना पाय तांगेल चेडवां ते फॉलो करून वताची तांगेल चेडवां फॉलो आमगेले ते संस्कार तशींची एक तळमट्ट जावन ते आसता म्हळ्यार म्हगेलो अभिप्राय म्हणटना आमी तुमी सांगून मात्र जावत न्ही सांगल्यार थोडे समजावचे पुरो जाल्यार आमगेल्या मनांत प्रत्येकल्या मनांत येवका की वय आमी GSP तवळ कोणगे म्हणल्यार GSP समाज आमकां एक चांग एक स्थानमान आसा आमी आमगेल्या मालगड्यार राखून हाडला आमी त्या व्हरका म्हळ्यार जाल्यार प्रत्येकल्यान गौरव ताजे वयर गौरव दवरचें आमकां केवल लौकीक शिक्षणा वयर मात्र आद्यते दवरचें आज कसं जालां म्हळ्यार लौकीक शिक्षणा वयर मस्त आद्यत दवरला प्रति एक जना तेगेर कडेन पळयल्यार तूं 90 काडका 95 काडका तूं इंजिनियरू जावका असल एक तांकां हें दिला तशें आमी चेडवांक पळया प्रत्येक चेडवां एक नमनेचे तांकां एक कसरी एक सान कसरी तोंदर जाल्यार तांकां घेवची शक्ती आसा हां त्या नमने ओतड आयता म्हळ्यार तांकां धैर्य आसना तांकां स्थैर्य आसना आमगेल्या भायर कसं गी कस आमकां म्हळ्यार तें आसना कित्याक म्हळ्यार ताजे विशीं कसं नाही कोत्ता दय कोर न्हू पुरा जनांना आमगेल्या चेडवांक एक धार्मीक विशयांत चिंतन करता जाल्यार मालगड्यान तांकां जावका जाल्यार सूचन दिवका आनी पूण त्या मुखार सगळ्याक चंद म्हणून दिसता आमगेल्या GSP समाज खंडीत अर्थ करताची अर्थ करचे समाज आमगेले समाज काही हे म्हळ्यार गोत ना तीन समाज न्ही गोत आशिल्ले समाज ते कशी गोत्त कोरका म्हळ्यार चिके उणें जाला दय करून प्रत्येकल्यान अशी तांगेल्या मट्टा घरांत समकोरून व्हेल्यार खंडीत आमगेले पुनः स्थापना म्हळ्यार GSP समाजाचे एक पताके पुनर्स्थापन करूंक खंडीत साध्य जाता म्हूण हांव सांगता तशी आयचे टॉपीक एक एंडलेस ते चर्चा करूंक गेला ते एक घंटो खंडीतय पावना कितलेय दिगोर येता जाल्यार आमकां समय अवकाश आसता तशें देखून एक घंट्यान तूं तांगेल्या संपूर्ण अनुभवाचे उत्तर तुमगेल्या तराक प्रस्तुत केलेले दोन्ही आमगेले मुख्य अतिथी एक सुमता नायक माई तशीच आमगेल्या
रामनाथ भट मामाक दोग जाणांकय यूथ ऑफ जीएसबी तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद. धन्यवाद भटमाम, धन्यवाद यूथ ऑफ जीएसबी. मस्त थँक्स व्ह्युअर्सांक आयकलेल्याक. थँक्यू. तशी अखेरीक यूथ ऑफ जीएसबीचे आयच्या प्रोग्रामा निमित्त संपूर्ण फायतोरान बदलावण जत्व म्हळ्यार जायना. जाल्यारी प्रति एक मनस्थिती बदलावणेक हें कारण खंडितय जाता. कोणेय प्रोग्राम पळयता आसचो. आतां भटमामान लास्ट सांगलें कसं म्हळ्यार आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज पुरे गोत्तशिलेची एक श्रेष्ठ समाज, ज्ञानवंत समाज म्हणून सांगून निद्दलाल म्हणके ॲक्टिंग करतल्याक आमी जागोवचें जायना. जाल्यार निद्दलाल्यांक जागोव येता. तशी आमी कोणाक गोत्तसून चुकी करता तांकां सले करूं जायना. म्हळ्यार वाद विवाद वितंडवादाक पर्याय म्हणना. जाल्यार आमी गोतना अशें आमी चुकी करता आशिल्ली म्हूण जाल्यार स्वल्प विशयांतू तुमकां आतां चर्चा करूंक, तुमकां आत्मावलोकन करूंक एक घंटा एपिसोड कारण जाता. आनी बसून तुमी घरांत तुमगेल्या घरा लागीं की फ्रेंड्सा लागीं ह्या विचार चर्चा करता. चर्चा केल्या निमित्त तांत एक रिजल्ट येता, मुखासून एक बदलावण एक कारण जाता. आनी समत मायना इतले एजांत तांगेले इतली वर्स तांणी एक मॉरल सायन्स की एक तुमकां मोटिवेशनल करता करता अनेक तांगेले एक उत्साह आसा म्हणटा जाल्यार बोश आमी मस्त सान्ना. आमी तशीच आशादायक जावन वचची. एक प्रोग्रामा निमित्त न्हय नतल्यार निरंतर असल प्रोग्राम करून स्वल्पपुणी समाजांच्या बदलावणेक जनजागृतीक कारण जावच्याक आमी खंडित प्रयत्न करताचे. तशी इतली वेळू ह्या कार्यक्रम पळयलेल्यांक तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद. मुखारसून मस्त विचार आयले त्या डिटेल जावन प्रोग्राम आमी करूंक प्रयत्न करताची. सगळ्यांक देव बरें करो. लोका समस्ता सुखिनो भवंतु. नमस्कार.